नमस्कार. हांव तुमच्या मुखार सादर करता एक इतिहासीक कविता. कवितेचें नांव रोमीच्या मोगाक. एक झूज गोंया खातीर मांडलें, पास पयलीं थारावंक फर्मायलें. झुजांत आसले क्रिस्तांव आनी हिंदू, एकवटाची भावना केंद्रबिंदू. भावनात्मक अंतस्करण पेटलें, गुपीत सभेंतल्यान सगळें थारलें. सातकात धर्म रंग दवरून कुशीन फुकलें, रणशिंग हाताक हात धरून. एकचाराच्या मधुर गितांतल्यान वाटले झुजाचें गिन्यान. खांदाक खांद लावून सगळे राज्य मेळोवचे तेंगशेर पावले. अकस्मात किल्ललो एक नवो विचार, परक्यांचे भावटे सरले मुखार. पुर्विल्ली संस्कृताय विसरले कशे, एकूच धर्मवाले ओगी रावले कशे. झुजा मळार जालो व्हड गोंदळ, निश्पाप क्रिस्तांवांची जाली दांदळ. खंय गेलो रोमी लिपी सिद्धांत, त्या आवाजाक केलो शांत. राज्या खातीर कायद्याची कायलोळी, मुखार आसलेल्यांनी भाजली पोळी. सरकारान वाडलीं 2 जेवणां, स्वादिश्ट वासान कुसयलीं मनां. रोमीवाल्यांक बादलें एकचारपण, सुवार्थ्यांनी केलें घाडीपण. जेवणाक आमंत्रण कायद्याचें, भास राजकारण हुशार मनशांचें. रोमीच्या ताटांत कोण कोण चिवले, खऱ्या हक्कदारांक पयस पयस केले. नव्या झुजाक रोमी हरयता पुतांक, येयात आदाराक रोमीच्या मोगाक. नव्या झुजाक रोमी हरयता पुतांक, येयात आदाराक रोमीच्या मोगाक. देव बरें करूं.